मोगाच्या भाव भयणीनो हांव तुमचे मुखार उबो आसा. कांय अनाउन्समेंट करूंक न्हय. म्हज्याच जिविताची एक साक्ष, म्हज्या भलायकेची साक्ष जेजू बाळकान ह्या दिसांनी म्हाका म्हज्या जिवितान केल्लें एक अजाप तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां. सादारण 4 वर्सांत हांव एका पोटाच्या दुखेक आनी तशेंच पोटाची एक विशेष रितीची एक अव्यवस्था आशिल्ली. ताचे वरवीं हांव मस्त वळवळ्ळो. हांव परगांवांत काम करतां आनी ह्या 4 वर्सांनी हांव 5 फावटी गांवाक आयलां, प्रत्येक जावन दाक्तेरांक मेळोन. परगांवांत जाल्यारय लागीं 500 दाक्तेरांक हांवें पळयलें. पूण हांगा गांवांत येवन जायते दाक्तेरांक हांव भेटलो, पूण तांतूं कांय बरेंपण जावंक ना. लागीं 20 तावन 22 दाक्तेरांक हांव भेटलां आनी 15 तावन 20 फावटी हांवें ब्लड चॅकअप दिलां आनी तशेंच जायते रितीचे हांवें टेस्टी केल्यात. कोलोनोस्कोपी आनी एंडोस्कोपी आनी तशेंच अल्ट्रासावंड आनी तशेंच दुसरे टेस्ट, हृदयाचें टेस्ट, काळजाचें टेस्ट, एंजिओग्राफी केल्या. अशें हातूंत सकट रिपोर्ट नॉर्मलच आयिल्ले. पूण म्हज्या जिवितांत एका रितीचो काळोख आनी तशेंच केदाळे बसले कडेच न्हीद येवची आनी तशें जिरवणी बरी ना आनी टॉयलेटाक वेतना जाल्यारय समाधान ना, अशें जायते रितीन. आनी म्हाका बूक वाचची एक संवय. पयलें जाल्यार 2-3 वरां बूक वाचून बसतालो, पूण आतां ही पिडा सुरू जाल्या उपरांत एक 15 मिनटां 20 मिनटां बूक वाचूंकय जायना. कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हज्या मोतींत तितें वाचलेंय उरना आनी तशेंच म्हाका शिकोवंक या वाचूंक बारीक कश्ट जाताले. पूण हे फावटी हांवें चिंतलें, प्रोविन्शियल बाप आमचो सिल्वेस्टर डिसोजा ताचे कडेन हांवें स्पेशल रिक्वेस्ट केलें, बापाणो म्हाका इंडियाक वचोंक सोडा एक लांब आवदेक. कित्याक म्हळ्यार 2-3 म्हयने रावल्यार एक बरें टेस्ट करियेत एका बऱ्या दाक्तेराक मेळोंक म्हणून. हांव नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर कार्मेलगुड्याक आयलो. हाचे पयलें गांवाक येता आसतना हांव दुसऱ्या कॉवेंतांनी रावतालो, पूण हे फावटी हांवें दृढ निर्धार केलो ह्याच कॉवेंतांत रावचें. कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजू बाळकान जायतीं अजापां म्हज्या जिवितांत पयलीं केल्लीं आसात. आनी हर एक दीस राती आयिल्ल्या दिसा हांव 5 मिनटां जेजू बाळकाची ती एक इम आसा आमच्या पोरण्या चापलांत. 5 मिनटां राती न्हिदोंगेच्या पयलें 5 मिनटां करस करन म्हजें मागणें आशिल्लें, जेजू बाळका तुजी खुशी जाय तर म्हाका एका बऱ्या दाक्तेराक दाखय आनी तुजी खुशी वय तर म्हाका बरें कर आनी तुजी खुशी न्हय तर हांव अशेंच फाटीं परगांवाक येतलो आनी चड तेंप परगांवांत रावचो ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार असली भलायकी बरी नासल्यार परगांवांत रावून कांय प्रयोजन ना, काम करूंक जायना. अशें म्हणून हांव हर एक दीस मागतालो. आनी अशें कितें घडलें भाव भयणीनो, 3 दाक्तेरांक हांव मेळ्ळो हे फावटी आयिल्ले दाडा. KMC हॉस्पिटलांत, येनोपाया हॉस्पिटलांत, मागीर एक प्रायवेट दाक्तेर. हाचे पयलें हांव आयिल्ल्या वेळार मुल्लर्स हॉस्पिटलांत आनी हेर हॉस्पिटलांक वचोन जायते दाक्तेरांक मेळ्ळें. कांय बरेंपण जावंक ना. गुळयो दिताले पोटा खातीर, गॅस म्हणून, पूण तातूंत कांय बरेंपण जावना. पूण एक दीस म्हज्या भावा लागीं हांव कॉवेंताच्या वाठारांत पासयो मारनासतना सांजेर, कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हजो भाव म्हज्या भलायके खातीर थोडे फ्रुट्स हाडून येतालो हर एक फावटी. आनी ताचे कडेन उलोवन पासयो मारनासतना थंयसर आमचोच एकलो पाद्र्याब, आतां तो मैसूर आसा, जुजे डिसोजा म्हणून, तो आयलो. ताचें कळलें की बॅग व्हरूंक म्हणून तो आयिल्लो. तो म्हाका भेटलो. तो कारार तो देवलो आनी म्हणलो, फादर कशें आसात, तुमकां पळोवंक बारी संतोश जाता म्हणलो. आनी इतल्या वेळार हांवें सांगलें म्हजी भलायकी तितली बरी ना सायबा, काल जाता म्हूण कळना. कितल्या दाक्तेरांक पळयल्यार, कितलें वकात केल्यार तांतूं कांय बरेंपण जावंक ना येदोळ म्हणसर. ताका तो म्हणलो, फादर तुमी हेच्या पयलें एका दाक्तेराक पळया आनी तो दाक्तेर खंडीत बरो. कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हज्या जिवितांत मस्त बरेंपण जालां. म्हाकाय पोटाचे उपद्र आशिल्ले, पोटाची अव्यवस्था आशिल्ली आनी तशें ताणें वकात दिलें, तें बरें लागलें म्हणलो. खंयचो दाक्तेर गे म्हणून विचारलें. तो SCC हॉस्पिटलाचो चंद्रशेखर सोराके. आनी हांवें सांगलें म्हजी टिकेट बूक जाली सायबा, जानेवारीच्या 16 तारखेर मुंबय वचोन आनी फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर वयल्या गांवाक वचोंक म्हणून. आनी इतलें जाल्यार हांवें चिंतलें
जर तर हो धाकटेर आमच्या एका पाजऱ्याबाक बरी भलायकी दिल्या तर ताणें ताच्या वखतांनी हांवें ताका पळोवंक आशेता म्हूण चिंतलें आनी अशें ताका हांव मेळोंक गेलो. मेळोंक येता आसतना तो म्हणलो तूं क्रिसमस जाल्या उपरांत ये, हांव थोडे दीस ना. तशें क्रिसमसाच्या दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर ताणें म्हाका आपयलें आनी थंयसर ताणें म्हाका वखदां दिवन इल्लें टेस्ट केलें आनी तो म्हणलो 4 दिसां उपरांत ये, तुका एक 3 टेस्ट दिता, एक एंडोस्कोपी आनी एक फायब्रो स्कॅन, मागीर आनी एका टेस्टाची म्हाका ताचें नांव उडासना. आनी 26 तारीखेर गेलो आनी थंयसर 4 दिसां उपरांत हांव गेलो. थंयसर ताणें टेस्ट केलें. तें सगळें टेस्ट जावंक सादारण 3 वरां लागलीं. पयलें एंडोस्कोपी केली, एनेस्थेसिया दिली ताणें आनी ताच्या उपरांत फायब्रो स्कॅन केलें. मागीर तिसरें टेस्ट ताणें लागीं 3 बारीक पायप, 3 फिटीचे पायप म्हज्या पोटा भितर रिगोवन उदक गिळूंक म्हाका सांगलें आनी तो पायप ताणें कंप्युटराक अटॅच केलो आनी तातूंत ताणें बरें करून स्कॅन करून 2 दिसां उपरांत हांव फाटीं आस्पत्रेक आयिल्ल्या वेळार ताणें म्हाका सांगलें, फादर तुमच्या पोटाच्या आनकेटींत मस्त एक बॅक्टेरिया आसा, हेलिबॉक्टर पायलोरी म्हणलें एक बॅक्टेरिया आसा आनी तुजी आनकेटी 2 फीट इन्फेक्ट जाल्या आनी जर तर तुमी एका वर्सा उपरांत आयिल्ले जाल्यार तुमकां खंडीत जावन कॅन्सर जाते आसले म्हणलो. म्हाका तें आयकून अजाप जालें आनी ताणें 15 दिसांच्यो गुळयो म्हाका दिल्यो आनी ह्यो गुळयो 15 दिसांच्यो हांवें घेतल्यो. आतां हो 13वो दीस, 5 दिसांच्या गुळयांनीच हांव बरो जावन आयलो. तितलें मात्र न्ही, दिसाक 19 गुळयो हांव खाण घेता. हांवें जायत्या रितीन प्रयत्न केल्ले पूण जेजू बाळकान म्हाका बरें केलें, व्हडलो संतोश. कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हज्या जिवितांत पयलीं जायती अजापां जेजू बाळकान केल्लीं पूण हें एक व्हडलें अजाप, भलायकेचें अजाप तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हजी भलायकी 70 आनी 5% बरी जाल्या म्हणून म्हाका भोगता. त्या देखून हांव जेजू बाळकाक शरणागत जाता आनी ताणें सांगिल्लें बरी, कितलो सड तूं म्हाका मान करताय तितलें सड हांव तुका आशिर्वाद दिशिता म्हणलीं ती उतरां आज म्हज्या जिवितांत सार्थक जालीं आनी त्या देखून देव बरें करूं आनी तुमकांय देव बरें करूं. म्हजी टेस्टिमनी आयकल्ल्याक सगळी आमी जेजू बाळकाक मागया, जेजू बाळका लागीं मागया आनी तो खंडीत जावन बावडतान मागल्यार आमकां आमी मागिल्ले उपकार दितलो म्हणून आमी खंडीत पातयेन मुखार गेल्यार तो आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां करतलो आनी तितलें मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत आयिल्ले सर्व कश्ट सोंसूंकी तो आमकां आदार दितलो म्हणलें खंडीत. देव बरें करूं आनी तुमी मागा, आमी तुमच्या खातीर मागता आनी तुमी जाता तितलें प्रयत्न कर. जेजू बाळकाची ती बरी खबर सगळ्यांक दिया, सगळ्यांनी वसा आनी तुमच्या वॉट्सॅपा मुखांतर आनी तशेंच हेर माध्यमां मुखांतर जेजू बाळकाची ती भोक्त सगळ्या संवसारार विस्तारोंक तुमी प्रयत्न करा. देव बरें करूं.